भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। वंदे वंदे देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। बिहाराचो रिझल्ट म्हाका दिसता सगळ्यांच्या दोळ्यांत झणझणीत अंजन घालपासारको रिझल्ट आहा। जे स्वप्न पळयताले, जे सांगताले, खुद्द तेजस्वी यादव जो एक आपूण व्हडलो जालो चीफ मिनिस्टर अशा प्रमाणात वागतालो, ताजी परिस्थिती तो बुट्टा बिट्टो वाचपाची परिस्थिती जाल्या। आणि म्हणून म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वात बिहारच्या जनतेन जो विश्वास प्रकट केला तो ऐतिहासिक आसा। इट इज अ हिस्टॉरीक वर्डिक्ट, हिस्टॉरीक विक्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी इन बिहार। प्रधानमंत्र्याच्यो जितल्यो मिटिंगी जाल्या त्या मिटिंगेक लोकांचो जर मूड पळयलो जाल्यार सगळे जाण दोळे धापून सांगताले की बिहाराक बीजेपी स्वीप करता म्हणून। अमित शहान त्याच दिसा सांगिल्लें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी लिडरशीप आसा ह्या लिडरशिपी खातीर बिहारची जनता सदांच आमचे बरोबर रावतली म्हणून तें आज खरें ठरिल्लें दिसता। हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी BL संतोष, आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे सुद्धा कॉन्ट्रिब्युशन थंय आसा। तोय 2-3 खेपे बिहाराक वचून प्रोपागंडा करून आयिल्लो। हांव तांचे अभिनंदन करता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता, जाका लागून ही विक्ट्री आज आमकां मेळपाक शकली। पार्टीचो प्रचंड विजय, एनडीएचो विजय बिहारान जाल्लो आसा। जवळ 185 ते 90 सीट जिखता। विरोधकांच्या तोंडारी थापड आसा। जे काँग्रेस असू, RJD असू, जे म्हणटाले की भारतीय जनता पार्टी सोपली म्हणून, पण आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमितजी शाह, JP नड्डा आणि आमचे दोतर प्रमोद सावंत जे प्रचाराक गेले यांच्या नेतृत्वान आज बिहारान एनडीएचे प्रचंड बहुमत येयला। अशेंच बहुमत फुडें 2027 गोंया भितर येतले। देशा भितर जी प्रगती केला, जी उदरगत केला नरेंद्र मोदीजीन, भारतीय जनता पार्टीन, ताका लागून आयज बिहारान सरकार येयला। आमचे आमदार दाजी साळकर आसात। आम्ही सगळे कार्यकर्ते हांगासर हो जल्लोष मनयता। वंदे मातरम।